स्मार्ट सिटीच्या नावाखाला पणजेंतल्यो उदका पायपलायनी फोडपाचें काम नेटान चालू आसा। एके वाटेन लोकांक उदका खातीर त्रास सोंसचे पडटात, दुसरे वाटेन 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची सरकार येवजण अजूनय कागदाचेरूच आसा। बुधवारा पणजेच्या डॉन बॉस्को उच्च माध्यमीक विद्यालया लागसार केबली घालपाचें काम करपी कामगारांनी उदका पायपलायन फोडली। काल सांजे फोडिल्ली ही पायपलायन बिरेस्तारा सकाळी मेरेन दुरुस्त करून नाशिल्ली। उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक गटारांत व्हांवून फुकट गेलें। पळयात पणजेच्या डॉन बॉस्को विद्यालया लागसार चालू आशिल्ले उदकाची नाशाडी।